Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. करमल्यार भोम विलेज पंचायत एक अशी तरेची विलेज पंचायत ज्या जाग्याचेर बरीचशी कामां आमी मुखार व्हरपाचो प्रयत्न केल्ले आसात। हें सगळें शक्य जर कित्या खातीर जाता जाल्यार कॉन्स्टंट फॉलोअप आमचे पंच सदस्य सरपंच आनी ग्रामस्थ जे आसात। आज तुमी ज्या वाटेचेर उबे आसा तुमकां खबर आसा की खंय तरी वाट चलून वचपा सारकी बरी आसपाक जाय आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान पेवर्स घालून आनी बाकीचे सगळे ताका सायडीच्यान वेवस्था माती पडटा ती सगळी सायडीन काडून अशें तरेचें काम आज आमी मागा घेतिल्लें आसात। एकंदरीत जे पब्लीक प्लेसीस आसात पाथवेज आसात अशा सगळ्या भागांत आमी पेवर्स घालपाचें हें काम आज शुभारंभ करतात आनी एकमेव ध्येय आसा की प्रत्येकाचो तो घर जें आसा ताका प्रॉपर एक्सेस आसचो। प्रोटेक्शन वॉलीची आयज फायरबरणी केल्ली आसा आमचे जे सातेरी देवळाचे आमचे नारायणदेव म्हणून आमच्या गांवांत आसा ते रस्त्याचे जे प्रोटेक्शन वॉल जी आसा ते वॉलीक आमकां खुबशे त्रास जाताले। जो आमचो कालो उत्सव आसा ते काल्या उत्सवाक आमचो रथ हांगसर देवी हांगसर येता आनी मागीर हांगसर आमच्या नातळीत आमी हांगसरल्यान सातेरी देवळाक व्हरतात। तेजे कामाची आयज पायाभरणी केलेली आसा आनी आमच्या आमदारान आयज ग्रामपंचायतीक कमी कमी 4 कामां घेतलेली आसा। खुबसो डेव्हलपमेंट हे ग्रामपंचायतीक जाल्लो आसा। प्रत्येक वाडान डेव्हलपमेंट जाल्लो आसा। हांव आमदाराच्या पंचायतीच्या वतीन आभार आसा कारण जो विकास जो जाल्लो आसा प्रत्येक गांवांत प्रत्येक लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन जाल्लो आसा। आज विलेज पंचायत भोमा हे दुसरे आमचे फाउंडेशन आसा। वार्ड नंबर 2 वायडनिंग ऑफ रोड आणि त्याच बरोबर एक ब्रिज ह्या कामा भितर आमी बांदपाचे ठरलेले आसात। जवळ जवळ 72 लाख रुपये खर्च करून ट्रायबल सप्लायनाच्या अंतर्गत हे आमी काम घेतिल्ले आसात। उद्देश एक असा की जितले नॅरो रस्ते आसा तितले वायडनिंग करपाचे जेणे करून खूबशे एन्क्रोचमेंट जाता ते एन्क्रोचमेंट जावचे न्ही म्हणून आमचो पयलूच मुखावेले 30-40 वर्सांचे मुखावेले जे नियोजन जे आसता ते करून दवरपाचो आमचो हो एक मानस आसा। कारण फाल्यां सकाळी खंय रस्ते नॅरो उरले कोण तरी येता खंय कितें तरी उडयता तें जावपाक जायना आनी प्रत्येक जो भाग जो आसा तो निवळसाण आसचो ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो हो प्रयत्न जो एकमेव फोकस विकासाच्या बरोबर आमचो मुद्दो आसतलो। म्हाका ह्या प्रियो मतदारसंघात जी प्रलंबीत जी कामां आमची ऑनगोईंग कामां जी आसात आनी मुखार नवे प्रोजेक्ट हाडपाक जाय ताजो फोकस प्रोजेक्ट कित्याक काडपाक जाय आमचे भुरगे असंख्य भुरगे जे आसात ते अनएम्प्लॉयड आसात तांचे खातीर आमकां एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करपाक जाय तांचे खातीर आमकां नोकरी आमकां तयार करपाक जाय आनी म्हणूनच अशा दृश्टिकोनांतल्यान जो पर्यंत दोळे मुखार फोकस आसना जो पर्यंत दोळे मुखार आमचे विजन नासना तो पर्यंत आमी कांय करपाक शकना। प्रियो मतदारसंघ म्हाका एक रोल मॉडेल सबंद गोंया भितर दाखोवन दिवपाची गरज आसा कारण आमी हॉट मिक्स घालतात पूण मूलभूत जी सुविधा जी आसा रोल मॉडेल म्हणल्यार कितें मूलभूत ज्यो सुविधा ज्यो आसा ते सुविधा प्रत्येकाच्या खेडेगाड्यांतल्या शेवटच्या घटका पर्यंत पावता काय कितें हें आमकां दाखोवन दिवपाक जाय आनी हें काम जर कोण करपाक शकता म्हजे कार्यकर्ते पंच सदस्य सरपंच जिल्हा पंचायत सदस्य हे सगळे काही गोष्टी मुखार व्हरता आसतना पळयलेले आसात।